सोशल मीडियाचेर एके बायलेची अब्रू काढली म्हूण ॲडव्होकेट आयरिशा आड घाल्ली केस क्रायम ब्रांची कडेन पावल्या। पीएसआय दत्तगुरू सावंत सोडून कोणाकूय आपले केशीचो तपास अधिकारी करचो। दत्तगुरू तितलो नाका म्हूण आयरिश पणजे जेएमएफसी कोर्टात गेला। दत्तगुरू सावंता बरोबर खताचे पयलीं वाजलां। ताच्या हातात हे आपले आड आयतेच कोलीत म्हूण आयरिश मिडिया कडेन उलयलो। So I have in my petition filed before the JMFC, I've also prayed that the police be directed that the investigation be conducted by any other officer other than Dattaguru Sawant. And this is for two reasons: that I have appeared against Dattaguru Sawant in a matter which involved stealing of helmets at the Konkan railway police station when Dattaguru Sawant was there, a PSI. And then in the year 2016, I filed a disproportionate asset case against Dattaguru Sawant. The investigation of that case was handed over to SP Shekhar Prabhudesai, and after a detailed investigation, the DGP has written to the Goa government that Dattaguru Sawant was found guilty of misconduct, of not informing the office in the properties that he obtained and the vehicles that he bought. So he was found guilty and the charges against Dattaguru Sawant were proved. Any investigation by Dattaguru Sawant would be, of course, biased, as Dattaguru Sawant would like to settle scores with me. So my contention before the court is that you hand over the investigation to any officer, any other officer other than Dattaguru Sawant. ओकी चक्रीवादळाच्या नेटार आयिल्ल्या पावसाचो भाजी पुरवणेचेर परिणाम जाला। हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर भाजी पेड्यार जाता म्हूण कागाळ येवंक लागिल्ल्यान हॉर्टिकल्चर महामंडळान खुलासो केलो। भाजी खंय शेतकारांकडच्यान बरीच येता, मात फुडें स्टॉक आनी हाड व्हड करतना ती इबाडटा। 10 दिसां भितर परिस्थिती जाग्यार पडटली। हॉर्टिकल्चर खंय भाज्यांचो रेट आनीक देंवोवपाचो आसा। जेन्ना ही मिरची हार्वेस्ट केल्ली शेतकाराच्या शेतांत, तेन्ना it was very good quality and fresh chili. By the time it must have been harvested in rains, it must have been packed in rain. So by the time it reached Belgaum, ते येतनाच ते rotting भितर सुरू जाल्ले आसा आनी ते हांगा पावता म्हणटकीर ते अजून रॉट जावपाक लागले. So this was what was the situation. आणि जो पर्यंत हे सिच्युएशन सुदारपाक ना, म्हणजे तेन्नाय आमचे हे डिस्कशन येत जालें की जो पर्यंत हे सिच्युएशन सुदारपाक ना तो पर्यंत मिनिमम 15-20 दीस तरी वतले आणि जे पावस थांबले उपरांत 15-20 दीस तरी वतले आणि त्याच्या उपरांत सिच्युएशन इम्प्रूव्ह जातले। म्हणजे बेळगाव न्ही, टोटल साऊथ इंडिया राहता, म्हणजे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरला ह्या सगळ्या बेल्टा भितर इतलो पावस जाल्लो आसा आणि इट रेन हेवीली, मुसळधार पावस पडटालो सारको. सो जे क्वॉलिटी कंट्रोल वॉज बियॉन्ड अवर कंट्रोल. बेळगांव त्या सायडीन सुद्दां पावस आशिल्लो. आतां हे सगळे पावसाचो प्रॉब्लेम आसा. तुमकां एक गोश्टीचो अश्युरन्स दिवंक सोदतात की आमी दर 15 दिसांनी आतां बेळगांव मार्केटान विजीट्स करपाक सुरवात केल्यात. ह्या फुडें रेट्स आनी क्वॉलिटी हाजेर मॅक्झिमम लक्ष दिल्लें वतलें. तुमकां एक गोश्ट अश्युरन्स दिता, फुडले 4.5 वर्सां भितर ही मोस्ट प्रॉफिटेबल आनी मोस्ट क्वॉलिटी आनी सगळे गोवन लोकांक फायदेशीर जाता अशी ही कॉर्पोरेशन आसा आनी जातली. हायवे पुलाचे काम करताना कुट्टाळे परत उदकाची मेन पायपलायन फोडली। कुट्टाळे जंक्शनाचेर हजारांनी लिटर उदक दिसपट्ट्या पेड्ड्यात। 500 mm डाय मेन पायपलायन फुटिल्ल्यान दनपार सावन उदक व्हांवता। नव्या जुवारी पुलाचे काम सुरू असताना मशिनाच्या धपक्या सरशी पायपलायन फुटली। पीडब्ल्यूडीन पायपलायन रोखडीच जाग्यार घालता म्हूण उलोवन दाखयला। सांजे उसरा पायपलायन सारकी करूंक काम सुरू जालें। डीबीएल त्या कंपनीचे जे पळय ब्रिज करता तांचे फायलिंगाचें काम चलता आनी एक्चुअली तांचो जो एक पायल आसा तो एक्झॅक्टली आमची पायपलायनाचे वयर आयला आनी तो ड्रील करतना ताणें आमची पायपलायनीक डॅमेज केल्या। मागीर नंतर आमी डिवॉटरिंग करून उस्तून जेन्ना पळयलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की पायपलायनीक 2 कडेन बुराक पडल्या। सो ती आमकां आतां इमिजिएट रिपेर हातांक घेवपाक पडला
तांचोच सपोर्ट घेवन, कित्याक ताका मशिनरी लागता जी इमिडिएटली आमी अरेंज करपाक शकना, म्हणून तांचोच सपोर्ट घेवन आमी आतां काम हातांत घेतलां. ऑलरेडी काम स्टार्ट आसा आनी आमी प्रयत्न करतले की आयच्या दिसा भितरच तें काम कंप्लीट जातलें. इनफॅक्ट आयच्या दिसा आमकां कुट्टाळे, सांकवाळ आनी आक्षें उदक दिवपाक मेळपाना, पूण आज कितलोय लेट जाल्यार आमी तें काम कंप्लीट करून फाल्यां तांकां उदक दिवपाचे प्रयत्न करतले. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.